झुजाच्या वेळार सोडवणेचे मागणे. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. जेजू क्रिस्ता, शांतीच्या दयाळ रया, नम्रतेन आणि पश्चातापी काळजान आम्ही तुझ्या मुखार सरपडता. आमचो संसार झगडे, भिरांत आणि दुखांनी कमता आणि काकुलतीन आम्ही तुझ्या कृपेक उलो मारता. तुझ्या पवित्र कुर्साच्या सक्तेन आणि तुझ्या अमोलिक रक्ताच्या बळान हिंसेचे, द्वेषाचे, हागेर तिरसूचे आणि झुजाचे वारे पयस कर. राष्ट्राक दुस्पटावचे आणि तुझ्या भुरग्यांक नाश करचे सर्व उद्देश आणि कारणां काण नोडे. ये दयाळा देवा, मनशाच्या काळजांतलो काळोख पयस कर. भिरांत आनी झगडे उपजोवचे आवाज बंद कर. साद्या मनशांक, गरिबांक, आसरो नातल्यांक आनी दूख सोंसच्या लोकांक तुझ्या कृपेन राखण कर. तुजो पवित्रत्मो धाड आनी पत्राच्या काळजाच्या मासाच्या काळजां जावन परिवर्तन कर. जंय राग आसा थंय बोगसणेचे बी ओम. जंय भिरांत आसा थंय बरवसो दी. जंय द्वेष आसा थंय मोगाचो उजो पेटय. आनी संवसाराच्या समेस्त राष्ट्रांक तुझ्या पवित्र काळजाक आनी पवित्र मोरयेच्या निर्मोळ काळजाक नम्रतेन समर्पिता. तुझ्या मोगाचे जैत हिंसेच्या सगळ्या योजनाक नष्ट करून दी आनी संवसाराक तुझी शांती समाधान जोडून दिवून दी. सामिंगेली महाबडव्या झुजांत आमचे रखण कर. देवसराच्या कोटेपणा आनी ताच्या सर पासातावन आमचो आसरो जावन तूं राव. देव तांकां दुस्पटाव आनी दुस्मानाची मोत उजवाडाय. आमकां राग, सांबाळ आनी चलय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा देवा, तुझ्या पवित्र दुतांक आज्ञा दी ह्या संवसाराची राखण करूंक. नाश करच्या संगतीक दुस्पटाव आनी मनशा कुळाक शांतीच्या वाटेर चलोवंक. ए देवा, आमी आमचो सगळो बरवसो तुजेर दवरता, कित्याक तूं जावन आसाय आमचो आसरो आनी आमचे बळ आनी आमचो तारोप. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमी हे मागता. आमेन.